नमस्कार आनी सगल्यांक माई मोगाचो येवकार। हांव कार्मेन लुकस तुमचे मुखार सादर करता एक कविता। तिचे नांव तिरंगा बावटो आनी मोरयेचो मुकुट। ही कविता बरोवपी सेजर बाब डिमेलो। तर आयकात तिरंगा बावटो आनी मोरयेचो मुकुट। 15 ऑगस्ट मेल 2 दोबाजीक फेस्तांची। 15 ऑगस्ट मेल 2 दोबाजीक फेस्तांची भारताची स्वतंत्रताय आनी आंकवार मरी स्वर्गार वचपाची। केसरी धवो आनी 5वो 3 रोंग भारताच्या तिरंगा बावट्याची। तशेंच आंकवार मरयेक 3 गूण काळीज काकलूट आनी कुणा शांतीची। आमची तशींच सोमेस्तांची काळजां एक करुया। आमची तशींच सोमेस्तांची काळजां एक करुया आनी मोरयेक पळकोवन दिवया। स्वतंत्रताय न्याय हाडून भेदभाव पयस करुया। सोवस्काय आनी शांती उप्रासूया आनी सायबिणीची परब फुलोवया। व्हडा दोबाज्यान हे दोनूय परबो आमी आपणायतात। व्हडा दोबाज्यान हे दोनूय परबो आमी आपणायतात। वर्साच्या वर्सा हो दीस सुटयेन समर्पितात। जिन्सावार कार्यावळी भारत सरकार घडून हाडटा आनी क्रिस्तांव फॉर्जा पातळ्यो करून मोरयेक वाखाणटा। आमच्या देशांतलो खंयच्याय धर्माचो तो जावं आमी ताका देवा सारको मानताव। आमच्या देशांतलो खंयच्याय धर्माचो तो जावं आमी ताका देवा सारको मानताव। खंयचेय संस्कृतायेचो वो भाशेचो तो जावं ताका मोगान येवकार दिताव। हे सगळे आमी मोरयेच्या मजतीन आनी देवबिरांतीन शिकल्याव। अशेंच आमची फुडली पिळगा सांबाळटेली ती मुळां आनी परंपरा म्हूण आशा बाळगिताव। जाल्यार काय आमच्या देशान खरी स्वतंत्रताय, जाल्यार काय उणें ती गरीबसाण भ्रष्टाचार आनी म्हारगाय। साबार वर्सां आमी मनयताव ही देशाची करून जागृताय आनी मोरयेच्या आदारान आनी शिकवणे प्रमाणे दृश्ट करुया ती उप्रासलेली वायट संस्कृताय। होय, हो देश मजबूत करूंक जाता तितले वावरुया, नासतना कसलीच नसाय। फेस्ताची परबी। जय हिंद, जय भारत। देव बरें करूं।